माड हे खंय झाड न्हय, गोय सरकारच म्हणटा. सरकारान रिझर्वेशन ऑफ ट्री कायदो 1984 माड हे झाड न्हय म्हण दुरुस्ती केल्या. आता जितो माड कोणूय मारपाक शकता. आमदार विजयान मिडिया मुखार विशय काढलो. हिंदू संस्कृतीत कल्पवृक्ष मानिल्लो माड सरकाराक झाड कसो दिसना. कायदो दुरुस्ती सरकारान बेगोबेग फाटी घेवची म्हण विजयान शिटकावणी दिल्या. 18 डिसेंबराक कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलें. कॅबिनेटान डिसायड केलां की माड हें झाड न्ही, जें आमचे हिंदू मायथॉलॉजीन आमी म्हणटात कल्पवृक्ष म्हणून. हो कल्पवृक्ष वृक्षूच न्ही म्हणून हें सरकारान डिसायड केल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हाजें खंडन करपाची गरज आहा. हे वर्सान BJPच्या सरकारान डिसिजनां घेतल्यान हें गोंय व्हरून घाटार विकपाची डिसिजनां आहा. फाल्यां जर आमी ग्रास कटिंगाक परमिशन मागनात, ते भशेन कोकोनट ट्री कट करपाक परमिशन मागचें पडचें ना. आनी हो जो पक्ष आमची हिंदू सिद्धांता खातीर आहा म्हणून उलयता, हो पक्ष हें कशें करूंक शकता? काय फक्त नोट्स अँड वोट्स पॉलिसी BJP सरकाराची हेंच तांकां फुडें दिसता काय कितें? बीजेपीचो निर्णय संघाक मान्य आसा काय कितें काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आयडियोलॉजिकल गुरू हे BJPचो, हांकां हें खबर आहा आनी वेदर दे अप्रूव ऑफ इट. दीज आर माय क्वेश्चन्स फॉर द न्यू इयर. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. इतल्यार हे खबराचित्र हात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.